मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दूधकारांक भेटयले सुधारीत दूध खरेदी दर फरकाचे धनादेश। वीज गायो खरेदी करपा खातीर मेळटलें अनुदान। रोरो फेरी सेवा सुरू जाल्यार 1 वर्स जालें पुराय। आर्विल्ली न्हंय येरादारी सेवा मेळिल्ल्यान समस्या सुटाव्यो जाल्या, मंत्री सुभाष फळदेसाय। आणि गोंया सयत पुराय देशभर मनयली जगन्नाथ रथयात्रा। पणजेत आयोजित कार्यावळीत मुखेलमंत्री, केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री आणि गोंय राज्यसभा जाले वांटेकार। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां हरियाणा, चंडीगड आणि पंजाब भेटेर वतले। फाल्यां हरियाणात प्रधानमंत्री मोदी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन रेलगाडयेक 5वो पावटो दाखयतले। ही हायड्रोजन रेलगाडी जीत ते सोनीपत मेरेन धांवतली। ही रेलगाडी हायड्रोजन फ्युएल सेल तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून तयार केल्या। ही हायड्रोजन रेलगाडी चलतना कार्बन उत्सर्जन शून्य जाता। ही रेलगाडी भारतातूच तयार केल्ली स्वदेशी रेलगाडी आशिल्ल्यान देशांतली रेल्वे इंजिनियरिंगाची तांक वाडटा अशें दिश्टी पडटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत स्टेडियमात सुमार 14,700 कोटी रुपयांच्या येवजण्यांचो बुन्यादी फातर बसयतले आनी राष्ट्राक अर्पण करतले। उपरांत प्रधानमंत्री मोदी दनपारा भलायकी आनी शिक्षणा विशींच्या येवजण्यांचो बुन्यादी फातरूय बसयतले, तशेंच हेर साबार प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसयतले। प्रधानमंत्री मोदी जालंधरातूय 5,470 कोटी रुपया विकास येवजण्यांचोय शुभारंभ करतले। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या बिमस्टेक सुरक्षा शिखर संमेलनाक सुरवात जाल्या। ह्या शिखर संमेलनाचे येजमानपण भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हांचे कडेन आसा। सायबर धोके, दर्यांत आशिल्ल्या आव्हानांचेर उलयतना अजित डोभाल हांणी नागरिकांच्या सुरक्षा आनी सुरक्षीत फुडारा खातीर यत्न करतात अशें सांगलें। We strive to achieve a great future, sharing prosperity and resilience for all our people. We have advanced and strengthened cooperation in fighting terrorism, combating transnational organized crime, cyber threats, meeting maritime challenges, and we are poised to combat new and emerging threats together. BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts. गोंया सयत देशांतल्या वेगवेगळ्या शारांनी आयज भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा भाविकांनी काडली। राज्यां जरी वेगवेगळी आसली तरी लेगीत सगळ्यांची मोख एकूच। महाप्रभू जगन्नाथाचें दर्शन पुरी, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी आणि पणजेत ही रथयात्रा संपन्न जाली। ही सगळी शारां जय जगन्नाथाच्या घोशणेन गाजली। अहमदाबादांतल्या रथयात्रेक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वांटेकार जाले। ओडिशांतल्या पुरी जगन्नाथ रथयात्रेचे मुखेल कार्यावळ जाली। अस्तंत बंगालांतल्या कोलकातात आयोजीत केल्ल्या रथयात्रेत अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री शुभेंद्रू अधिकारी वांटेकार जाल्ले। तांणी भाविकां वांगडा भगवान जगन्नाथाचो रथ ओडलो। भगवान जगन्नाथ गुंडीच्या मंदिरांत 9 दीस रावतले आनी परत 24 जुलयाक परत पुरीत येतले। पणजेत आयोजीत केल्ल्या रथयात्रेक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत वांटेकार जाले। फाटलीं 7 वर्सां हांव ह्या रथयात्रेत वांटेकार जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। भारत की संकल्पना आगे बढ़ाते हुए हम सब एक दूसरे के उत्सव में शामिल हो जाए, एक दूसरे को सहकार्य करें। मैं उनको कहता हूँ कि गोवा के सभी यानी जो लोग उड़ीसा से यहाँ पे हैं उनका स्वागत भी करता हूँ और उनको आज की जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पणजेत आयोजीत रथयात्रेत वांटो घेतना जगन्नाथ पुरीत पाविल्ल्याचो भास जाल्ल्याचें सांगलें। फाटलीं 17 वर्सां ह्या रथयात्रेचो अणभव आपूण घेता अशें तांणी मुखार सांगलें। खूप महत्वाचं असं आम्ही मानतात। गेली 17 वर्सां या कार्यक्रमाक येवपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळां। कदाचित जगन्नाथपुरी आमी पावना आसतले, परंतु थंय पावल्यातच भास हांगा ह्या यात्रेक सहभागी जाल्या नंतर जाता। जगन्नाथ भक्त आज ह्या पणजेक जमतात आनी संपूर्ण पणजेक ही यात्रा चलता।
एक भक्तीचें उदाहरण त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमकां पळोवपाक मेळटा. भक्ती कशी अशी भक्तीन बेभान कशे भक्त जातात हेजे दर्शन आज हांगा जाता. आनी खरोखरूच गोंया खातीर अशें म्हणले प्रमाणे एक आनंदाचो दीस आसा. आज आमी पळयतले की हजारो भक्त हे रथयात्रा ओडपा खातीर हांगा जमतात. हांव भगवान जगन्नाथा कडेन मागणी करता, प्रार्थना करता की ह्या सगळ्या भक्तांचे कल्याण करचें, सगळ्यांक सुख समाधान दिवचें आनी तांकां आशिर्वाद, तांचे आशिर्वाद सदांच दवरचो इतलें मागता. आनी सगळ्यांक तुमच्या माध्यमातून विनंती करता की एक संदी आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक मेळटा, त्या संदीचो लाभ घेवन प्रत्येक वर्सा ह्या यात्रेक सहभागी जावचें. गोंयचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट टाणहावणे हांणी रथयात्रेत भगवान जगन्नाथाचें दर्शन घेतलें. ही रथयात्रा ओडिशाचे नागरीक गोंयांत आयोजीत करतात तांकां परबीं भेटयतना अशें राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट टाणहावणे हांणी सांगलें. तांच्या वांगडा वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकार हजर आशिल्ले. 15 वर्सां मोठ्या प्रमाणात मोठ्या उत्साहान हांगा गोंयांत सुद्दां ही रथयात्रा गोंयकार आनी जे ओरिसाचे लोक हांगा आहात ते सगळे मिळून करतात. जगन्नाथाचें दर्शन आपापल्या स्टेजी भितर घेतात आनी संबंद देशभर आनी जगभर असो प्रसिद्ध असो उत्सव जगन्नाथाची रथयात्रा गोंयांत सेलिब्रेट जाता. हांव आमच्या आयोजकांचे अभिनंदन करता कारण बरो कार्यक्रम हांगासर ऑर्गनायज जगन्नाथ मंदिर ट्रस्टाच्या वांगड्यांनी फर्मागुडयेर जगन्नाथ देवळात भेट दिवची अशें आवाहन केलें. भगवान जी का जो रथ यात्रा है 2009 से शुरू हुई है और आज तक लगातार एक भी साल चुका नहीं और एक भी साथ हमारे साथ लोगों ने जुड़ने का ये अन्याय हमारे साथ नहीं किया है. तो आप लोगों से निवेदन है, जितने भी गोवा के भक्त, हमारा जो एक ही टेम्पल है हमारा जगन्नाथ जी का जो बंदोरा में है, फर्मागुड़ी NIT कैंपस के पास में, वहाँ पे आइए. डेली संडे को हमारा प्रसाद सेवा होती है, वहाँ पे आके आप लोग भव्य भोजन कीजिए. और जो नज़ारा है जो जगन्नाथ जी का वहाँ से जो प्राकृतिक जो दृश्य है उसको उपभोग कीजिए. और हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा मनाइए कीजिए. और हर साल नवी दिल्ली शीम रस्तो संघटनेन आयोजित केल्ल्या स्ट्रेटेजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेवात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी वांटो घेतलो. शीम रस्तो संघटनेन बांदिल्ल्या कांय प्रकल्पांक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी पुरस्कार भेटयले आनी शीम रस्तो संघटनेच्या वंदपत्रकाचें अनावरण केलें. सरकार रस्तो, रेल्वे, हवाई येरादारी आनी डिजिटल बुन्यादी सुविधेच्या माध्यमांतल्यान देशांतल्या दरेका भागाक जोडपा खातीर वावुरता अशें संरक्षण मंत्र्यांनी संमेलनात उलयतना सांगलें. सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा. हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है. हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे. और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना. हमारा लक्ष्य केवल भारत के नक्शे पर सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक के मन में यह विश्वास बनाना है कि देश का कोई भी कोना अब हमसे दूर नहीं है. गटपूट बुन्याद खंयच्याय देशाच्या परजळीत फुडारा खातीर गरजेचें आसता आनी सरकार ह्या दिकेन नेटान वावुरता. फाटल्या एका दशकात कठीण भूगोलीक परिस्थितीक लेगीत शीम रस्तो संघटनेन प्रकल्प यशस्वीपणान पुराय केला अशें संरक्षण मंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगलें. इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा. इसलिए हम आगे भी भविष्य में इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे. साथियों, मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को केवल एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी या एक यूनिट के रूप में ही नहीं देखता. मैं इसे अपने परिवार की तरह देखता हूँ और एक परिवार के सदस्य के नाते जब मैं आपकी अब तक की उपलब्धियों पर नजर डालता हूँ, विशेषकर पिछले एक दशक की, तो मन गर्व के साथ भर उठता है. रोहतांग की अटल टनल ही दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क उमलिंग लाहो या लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल हो, यह सब आपके श्रम और सामर्थ्य के जीते जागते उदाहरण.
ये उपलब्धियां अपने आप में साधारण नहीं हैं, बल्कि ये उपलब्धियां अपने आप में एक चमत्कार नहीं हैं, बल्कि ये उपलब्धियां गोंय सरकार पशुसंवर्धन आणि पशुवैजकीय सेवा विभाग हांच्या जोडपालवान गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादन करपी शेतकामत्यांक सुधारित दूध खरेदी दर फरकाचे धनादेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेट केले. ही कार्यावळ आयज पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जाली. हे कार्यावळीत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, पशुसंवर्धन आणि पशुवैजकीय सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकर हजर आशिल्ले. नव्या कामधेनू येवजणे अंतर्गत 20 गायी खरेदी करपा खातीर अर्थीक अनुदान दिवपाची घोषणा मुखेलमंत्र्यांनी केली. पहिल्या पावण्यार 10 गायी खरेदी केल्या उपरांत 90% अर्थीक अनुदान आणि फुडल्यो 10 गायी खरेदी केल्या उपरांत 75% अर्थीक अनुदान मेळटले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. खातीर डिक्लेअर करता. पहिली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आणि मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले. हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता, जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो. आनीकूय बी तेंच्यांनी आपले प्रोडक्शन वाडोवचे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात. आता आमी वेटरनरी कॉलेज या वर्साच्यान सुरुवात करता, जेणे करून खूप मोठ्या प्रमाणात वेटरनरी डॉक्टर्स आनीक मोठ्या प्रमाणात तयार जातले, जे आपले प्रायव्हेट क्लिनिक सुद्धा फॉर स्मॉल एनिमल, बिग एनिमल्स हांच्याय खातीर चलयतले. ती कॉलेज या वर्साच्यान आमच्या फोंड्यात कुट्टी हांगासर नवीन वेटरनरी कॉलेज जाता. अंदूच्या वर्साक गोंयच्या भुरग्यांक त्या वेटरनरी कॉलेजीत ऍडमिशन घेवपाची सोय ही जातली. दूध उत्पादनाक वाडीव मोलाचे दर फरक दिवपाचे आश्वासन कांय दिसा पयलीं दिल्ले ते आता पुराय केला अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगले. पळयताले तुमी सगळे की दुधा खातीर सपोर्ट प्रायस जाता तो वाडोवचो अशें म्हणून, आनी मुख्यमंत्र्यान आमच्या सादारणशे 3-4 म्हयने पयलीं उतर दिल्लें. आनीक हें उतर तांणी पाळून आज ही वाड जी आसा पळय न्ही, एप्रील आनी मे म्हयन्याक म्हाका म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे जवळ जवळ 1 कोटी आनीक 30 लाख रुपया सुमार 2 म्हयन्याचे एप्रील आनी मे हे 2 म्हयन्याचे जवळ जवळ म्हयन्याक 65 लाख रुपया जातात वाडीव हाजे प्रमाणे जी वाड मेळटा ती. आनीक अशें करून दर म्हयन्याक आतां मुखार 65 लाख रुपया आमचे शेतकरी भावांक मेळटले. नक्कीच ही दूध व्यवसायाक थोडीशी उर्बा जातली, हातूंत दुबावूच ना. आनीक माननीय मुख्यमंत्री जे आसात पळय न्ही, ते सरकाराच्या वेगळे वेगळे मंत्र्यां कडल्यान सगळें काम करून आनी आपले स्वताच्या जिद्दीन म्हणटा तशें एक लक्षांत घेवपाक तुमी आमी सगळ्यांनी की स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजेच गोंयच्या जवळ जवळ 6 लाख कुटुंबा कडेन 5 ते 6 लाख जी कुटुंबां आसात हे कुटुंबा कडेन आर्थीक आधार पावचो आसा. केन केन प्रकारे सरकाराच्या ह्या स्किमींतल्यान त्या स्किमींतल्यान हो आधार जो आसा तो पावचो अशे पद्दतीन तांचे फाटली कारकीर्द जवळ जवळ 4 वर्सां ह्या 4 वर्सांची कारकीर्द ही चलत आयिल्ली आसा. दर महिन्याच्या 10 तारखेक दूध उत्पादकांचे पयशे तांच्या खात्यात पावतले अशें आश्वासन पशुसंवर्धन आणि पशुवैजकीय सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिले. इन्सेंटिव्स गावतले म्हणून, कारण आतां जेन्ना हांव जेन्ना मिनिस्टर जाल्लो आनी प्रोसेस जेन्ना जाल्लो जवळ जवळ 2 महिने 3 महिने ते प्रोसेस जावपाकूच वयतालो. आमी दुसरे फावट सीएमान आमकां घेवन उलयले आनी जेन्ना आमी एक आमचो डॉक्टर रामा हांगा दवरलो, हांगरसूनच सर्टिफाय करून जावचें ते सुटसुटीत केलें. तरी सुद्दां खंय तरी अडचणी येता, ह्यो पयस कश्यो करप ह्या खातीर हे सगळो अभ्यास करून म्हाका दिसता प्रत्येक 10 तारीख तुमकां हें गावतलें. तेन्ना हांव मागतां सगळ्या शेतकारांनी जास्तीत जास्त ह्या वेवसायाचेर भर दिवचो. त्याच बरोबर सरकार आनी डिपार्टमेंट हे दूधकार आनी फार्मर्सूच हितून ना रावता, एक इंडस्ट्री मॉडेलाचेर जावं एक जास्ती जॉब सोदूंक वचणाऱ्या भुरग्यांनी हितून लक्ष घालचें आनी हो वेवसाय वाडोवचो. कालिदास दिनाच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या आषाढस्य प्रथम दिवसे कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वांटेकार जाले. ह्या वेळार तांणी गोंयच्या संस्कृत साहित्य दायजाचे दस्तावेजीकरण केल्ल्या संस्कृत साहित्याची सूची प्रकाशीत केली. त्याच वांगडा संस्कृताचे अभ्यासक गुरुजी महेश कापडे हांणी संस्कृता खातीर दिल्ल्या योगदानाची याद म्हणून तांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार प्रदर्शनात मांडिल्ल्या हातबरपांच्या माध्यमांतल्यान फकत इतिहासांतल्या कालखंडाची माहितीच मेळना तर आमच्या कडेन आशिल्ल्या ज्ञान भंडाराची माहिती मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. म्हणजे संस्कृत आणि आमी जाका म्हणटा इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी
मॅथमॅटिशियन किंवा रिसर्च ह्या सगळ्या सेक्टरात म्हणजे संस्कृताचोय तितकोच इम्पॉर्टंट आसा तो विशय घेवन फुडें वचप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान तुमची सगळ्यांची जनभागीदारी ही खूब म्हत्वाची आसा. तुम्ही जर ह्या पद्दतीच्या ज्या ज्या जाग्याचेर अशा पद्दतीच्यो संस्कृत किंवा मॅन्युस्क्रिप्ट ज्या ज्या जाग्यार मेळटा ते जर सरकारा बरोबर जनभागीदारीच्या माध्यमांतल्यान केले तर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रचार आनी प्रसार करपाक शकतले. तुम्ही सगळ्या जाणांनी हाच्या खातीर फुडें येवचें हे तुमच्या खातीर मागता. आनी हे डॉक्युमेंटेशन डिजिटलायझेशन आनी प्रिजर्व हे जर करिना आसत जाल्यार नेक्स्ट जनरेशना पर्यंत हे पावचें ना. म्हणून डॉक्युमेंटेशन डिजिटलायझेशन करपाची गरज आसा आनी ते पयले फावटी म्हाका दिसता आमी करपाक घेतला. गोंयच्या इतिहासात 63 वर्सांच्या उपरांत हे काम आमचे डिपार्टमेंट करता हे सांगता आसतना म्हाका खूब गर्व जाता. अजून पर्यंत अशा पद्दतीन ह्या डिपार्टमेंट म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटान किंवा सरकारात अशा पद्दतीचे काम करूंक नाशिल्ले. म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटान किंवा केंद्र सरकारान भारतभर जितली हातबरपा आसा तांचो भारतातल्या सगळ्या भाशांतल्यान अणकार केला. आता ह्या हातबरपांचो कोंकणीत अणकार जावप गरजेचो आसा अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर IAS हांणी सांगलें. भारत सरकारान एक नॅशनल मॅन्युस्क्रिप्ट ट्रान्सलेशन मिशन जे हातात घेतला, ज्या वरवीं ह्या सगळ्या ग्रंथांचो जो कितें पुराणांतली जी ग्रंथ जावन गेली त्या सगळ्यांचो अणकार आज प्रत्येक भाशेक मागीर गोंयांत कोंकणी आसूं, महाराष्ट्रांत मराठी आसूं किंवा हिंदी आसूं, सगळ्यो ज्यो कितें आमच्यो भाशा आसा त्या भासांनी हो अणकार जाता आनी जातलो. त्या भासांनी अशें ह्या सगळ्या म्हत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार कोंकणीतय जावप अशें ह्या सगळ्या गरजेचे आसा. आणि ह्या वेळार ज्या वेळार भारत सरकार हे महत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार करता तेन्नाच गोंयांत सगळ्यांत महत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार करताचे तेन्नाच गोंयांत सगळ्यांत महत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार करताचे तेन्नाच गोंयांत सगळ्यांत महत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार करताचे तेन्नाच गोंयांत सगळ्यांत महत्वाच्या ग्रंथाचे अणकार ते फक्त धार्मिक साहित्यापुरते मर्यादित आसा तशें ना. कितलेशेच धार्मिक साहित्यापुरते मर्यादित आसा तशें ना. प्रमाणे कितलेशेच साहित्यापुरते मर्यादित आसा. ह्या वयले महत्वाचे जे कितें साहित्य संस्कृतांत उपलब्ध आसात. तर गोंयांत सांताक्रूज वाठारात शेतकामत्यां खातीर ड्रोन प्रात्यक्षिक आयोजीत केल्ले. ह्या वेळार तिसवाडी तालुक्याचे विभागीय कृषी अधिकारी रणजीत म्हापशेकार हजर आशिल्ले. ड्रोन तंत्रज्ञानाचे शेतात वापर करून शेतां खातीर जावपी खर्च उणो करप शक्य जाता अशें शेतकी अधिकारी रणजीत म्हापशेकार जावं एक जास्त प्रोसेस जावपाकूच वयतालो. आमी दुसरे फावट सीएमान आमकां घेवन स्प्रेइंग करपाक वखद मारपाक आनी मॅन्युअली स्प्रे लावपाक स्प्रेन पंप करपाक. आता नवीन टॅक्नॉलॉजी आयिल्ल्या कारणान तुका ड्रोनान हे करपाक मेळटा. खर्च जो आसा तो सादारण 5% तरी कमी आसा. आमी आतां जशें कंपनी कडेन डिस्कस करताले की ताका खर्च कितलो येवपाक कंपनी कडेन खर्च सादारण तेचेर सांगल्या प्रमाणे एक करप सादारण 1100 रुपया सादारण तेचेर येवपाक शकता अशें तेचें म्हणणें. बट हे ट्रायल बेज जाता अशें तेचेर आमचे कंडिशन कशें आसा हेच्या प्रमाणे हेजे रेट्स पर कंडिशन स्क्वेअर मिटर पर एकर कितें बसतलो तेजेर जेन्ना स्क्वेअर मिटर सद्या आमी ह्या सद्या डेमॉन्स्ट्रेशन लेवलाचेर आसा. ताचेर आसा एक साऊथ गोवा लेवल ऑलरेडी डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्लें आसा. ताचेर आसा एक साऊथ गोवा लेवल रायबंदर जोडणीच्या फेरी मार्गाचेर रो फेरी सेवा सुरू जाल्ल्याने वर्सून प्राय जाला. गोंयांतल्या उदका येरादारीच्या यंत्रणेत सुदारणा घडोवन हाडपाक गोंयांतल्या येरादारीच्या मुखेल पावल जावन आसा. फाटल्या एका वर्सात सरकारान आरविल्ले नवे आनी कार्यक्षम तशेंच टिकाऊ येरादारी वेवस्था दिवपाचो यत्न केला अशें टिकाऊ येरादारी वेवस्था फळदेसाय हांणी सांगलें. रोरो फेरीज हो कॉन्सेप्ट गोंयान भितर आयला जर जाय जाल्यार एक वर्स जाता आनी ह्या एका वर्साच्या भितर आमी पळयलें आसा की आमच्या ह्या रोरो फेरीची जे प्रगती आसा आमी पळयताले की रोरो फेरीच्या पयलीं सादारण 5 कन्वेन्शनल फेरीज ज्या रुटाचेर जाताल्यो आनी त्या 5 रुटाचेर बदलून आमी रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस केली. रोरो फेरीज एकाच बरोबर एका रोरो फेरीन भितर सादारण 16 आमच्यो 4 व्हिलर वताल्यो, सादारण 50 आमच्यो बायक्स वताल्यो 2 व्हिलर. ताचे शिवाय 150 लोकांक वाहतूक करपाची सोय आशिल्ली आनी सादारण एक कंपार्टमेंट आशिल्लो जातून भितर टॉयलेट कंपार्टमेंट जावं ताचे CCTV कॅमेरा अशे अनेक अत्याधुनीक अशी
रोड फेरी बिल्ड जाल्ले आसा वीच वॉज टॅक्नॉलॉजी जर्मन टॅक्नॉलॉजीचे आमी केल्लो म्हाका दिसता की ह्यो रोड फेरीज आमच्या गोंयांत भितर आसा ह्यो भारतांत भितर इतर ठिकाणाचेर नासता भाजपा गोंय राज्य वैजकी विभागान प्रदेश कार्यालयान भलायकी जतनाय धोरण आनी नियाम प्रदेश सुदारणांविशीं विचार मंथन सत्राचें आयोजन केल्लें. गोंय भाजपा प्रदेश सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी ह्या सत्राची यजमानकी चलयली. ह्या बसकेक डॉ. शेखर साळकर, डॉ. शैलेश कामत, डॉ. सोनिया काणेकार, डॉ. प्रतिष्ठा कुंकळकार आनी हेरांनी वांटो घेतिल्लो. गोंयची भलायकी प्रणाली घटमूट करपाच्या उद्देशान ही बसका आशिल्ली अशें डॉ. शेखर साळकर हांणी खबराकारांक सेशन जावन आमी सांगलें की इट इज टेक्निकली पॉसिबल आनी ताच्या खातीर आमी कशें घेतलां की आमी आमच्या GELची डॉ. मिसेस रेवती मागीर डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजी मिस्टर सक्सेना हांचे कडेन उलोवन एक ते फायनलायज करचें अशें थारलें. दुसरी गोश्ट आशिल्ली की आमची जे क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंटाक थोडे फायर NOC लागता आनी ज्यो क्लिनिक्स आनी हॉस्पिटल मोर दॅन 100 स्क्वेअर मिटरचे आसता इन रेसिडेन्शियल हातून तांकां मातशीशी प्रॉब्लेमां जाता. सो तांकां आमी एक सोल्युशन काडून ताका दिलां. दोतोर भट आयिल्ले तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन काडपाक देन ऑल्सो देन थर्ड इश्यू आशिल्लो जे आमचे डॉ. प्रतिष्ठा आनी डॉ. सोनिया जे आमचे मेंबर आसा हू आर वर्किंग एज अंडर NHM नॅशनल हेल्थ मिशन च्या अंडर काम करतात आनी ते फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 वर्सां तांणी जालीं कामां करतात आनी दे आर टेम्पररी स्टाफ आसा. सो तांकां गव्हर्मेंटान एब्जॉर्ब करचें कित्याक गव्हर्मेंटान हालीं स्टेटमेंट केला CM की 10 वर्सां जालीं काम केलां तांकां गव्हर्मेंट हातून एब्जॉर्ब करतलो. सो ताणें सांगलां की तांकांय कन्सिडर करचें एब्जॉर्ब करतलो. सो ताणें सांगलां की ह्या पावसाक लागून जे शेतकारांचें लुकसाण जालां त्या लुकसाणीचो नियाळ घेवपाच्या आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. शेतकारांक ह्या पावसाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीची भरपाय शेतकारांक पावसाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीची भरपाय डायरेक्टर एग्रीकल्चराक ऑलरेडी सर्वे करपाक लायला आनी ताका सर्वे करपाक सर्क्युलरूय इश्यू केला. डायरेक्टर एग्रीकल्चर सगळ्यांचे सर्वे करून डायरेक्टर जे करपाक सजेशन्स दितलो आनी जर आमकां झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हे सगळे कडेन वचून सर्वे करीत आसा. ते रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत हेजेर सर्वे करीत आसा. ते रिपोर्ट सबमीट केल्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संचारण विभागान शाश्वत उद्देगीक उदरगती खातीर झाडां रोवपाची कार्यावळ घडोवन हाडली. तुयेच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टरान ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीत 400च्या वयर वेगवेगळ्या जातीची झाडां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टराच्या वाठारांत रोयली अशी माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संचारण विभागाचे संचालक कबीर शिरगांवकर हांणी दिली. Carrying out a plantation drive at the electronic manufacturing cluster at 2M. So we are planting around 400 odd saplings of various species. And we thank Glenmark Pharma for this initiative of theirs. They are doing it under a CSR activity. As you must be aware, Honorable Chief Minister has a vision for a clean Goa, green Goa. So we are carrying forward this mission and trying to ensure that the vicinity around the electronic manufacturing cluster is green. We understand that industrial progress and the ecological balance should go hand in hand. So we are committed to it. And department is doing every bit that as we scale up the tech footprint, we are also trying to ensure that the ecological balance is also maintained. उत्तर प्रदेशातल्या भौशीक बांदकाम खात्यान रामपूरच्या समाजवादी पक्षाच्या फुडारी आझम खान हांच्या मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालयाच्या वाठारांत आशिल्लो रस्तो सामान्य येरादारी खातीर उक्तो केला. सामान्य नागरीक आतां ह्या रस्त्यार येवप वचप करपाक शकता. 2016-17 अखिलेश यादव हांच्या सरकारान 17 कोटी रुपया खर्च करून हो रस्तो तयार केल्लो. 2019 ह्या रस्त्या वयली येरादारी विश्वविद्यालयाच्या प्रशासनान बंद केली. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक लेगीत ह्या रस्त्याचेर प्रवेश नाशिल्लो. ह्याच विश्वविद्यालयान खंयच्या परवानगी बगर बांदिल्ल्या 38 भवनाक रामपूर प्राधिकरणान बेकायदेशीर घोषित करून ते मोडपाचे आदेश दिल्यात. विद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है. 15 जुलाई को उन्होंने प्रातः 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई का भी उनको अवसर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है. लिखित जो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो मौखिक बयान दिया है उसका विश्लेषण करते हुए
RDA इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया। फिफा संवसारीक करंड फुटबॉल सर्तीत अर्जेंटिनान दुसरे सेमीफायनलीत इंग्लंडाक 2-8 एका गोलांनी हारयले. आता फायनलीच्या खेळात अर्जेंटिना स्पेना आड खेळटली. सेमीफायनलीत पहिल्या अर्थात 55व्या मिनिटात इंग्लंडाचो अँथनी गॉर्डनान पयलो गोल केलो. अर्जेंटिनाच्या एन्जो फर्नांडीस हाणें 85व्या मिनिटात गोल केलो. 90व्या मिनिटाचेर लॉटारो मार्टिनेज हाणें गोल करून अर्जेंटिनाक 2-8 अशे घसघशीत जैत जोडपाक आदार दिलो. ह्या आदी 2022 कतारात जाल्ल्या वर्ल्ड कपात अर्जेंटिना जैतिवंत जाल्लो. दक्षिणांत मान्सूनाचो प्रवास गोंयांत सध्या दुबळो जाला. फाटल्या 24 वरांत कसल्याच तरेचो म्हळ्यार उटंगराचो वा मध्यम स्वरुपाचो पावस पुराय गोंयांत जावंक ना. फाटल्या 24 वरांत 64.5 मिलीमीटराच्या वयर पावस पडूंक ना. सगळ्यांत चड पेडण्यां 12.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या जाल्यार सगळ्यांत उणो पावस दाबोळी 0.2 मिलीमीटर इतलो पडला. आनी आतां आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री फाल्यां हरियाणा, पंजाब आनी चंदीगडच्या भेटेर हायड्रोजन रेल्वेचें करतले लोकार्पण. बिमस्टॅक सुरक्षा शिखर संमेलनात नवी दिल्लीत जाली सुरवात. भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हांणी चलयलें येजमानपण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दूदकारांक भेटयले. सुदारीत दूद खरेदी दर फरकाचे धनादेश. 20 गायो खरेदी करपा खातीर मेळटलें अनुदान. रोरो फेरी सेवा सुरू जाल्ल्यान 1 वर्स जालें पुराय. आर्विल्ली न्हंय येरादारी सेवा मेळिल्ल्यान समस्या सुटाव्यो जाल्या. मंत्री सुभाष फळदेसाय. गोंया सयत पुराय देशभर मनयली जगन्नाथ रथयात्रा. पणजेत आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री, केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री आनी गोंय राज्यसभा वांगडी जाले वांटेकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 4013 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.